जी तिरुमला तिरुपती जी अरे. क्रेडिट सोसायटी आसा न्ही तेजे खातीर आतां लोकां मदीं पॅनीक जाला की ती बंद जाता तांचे पयशे अडकतले आणि आता तुमची मिटिंगूय आसा दिसता तेंचे जे कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांचे वांगडा. हांवें तांकां शुक्रारा आपयल्यात. हं. तिरुमला तिरुपती आसा पयली तांकां हाचे पयलीं नोटीस खूब वेळा काडली. 2023 नोटीस काडली, 2024 काडली, आतां परत 25 काडिल्ली. तांणी रिस्पॉन्स दिवं नाशिल्लो, कळ्ळें की ना. जे सोपस्कार ऑडिट म्हण वगैरे वगैरे म्हायती मेळपाक जाय ती दिवं नाशिल्ली आनी त्यामुळे तांचे हे लायसन्स रिवोक केल्ले आसा. हय. अपॉलॉजी लेटर कितें दिला तांकां डिपार्टमेंटान? आतां कशें आसता एकदां एक्शन डिसिशन जालें ताका एक सेट प्रोसिजर आसता न्ही तो प्रोसिजर फॉलो But करचो. what happens to account holders? अकाउंट म्हणजे हिसपान पळय आमकां ताजी परिस्थिती कशी काय खबर ना. हं. ती परिस्थिती बरोबर आसल्यार जाय जाल्यार अकाउंट होल्डराक चिंता करपाक गरज ना. पूण आयज तेंच्यांनी सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट मागलेलो आयज मिटींग आहा म्हणलेली तांची. सीएमा कडेन मेळून न्ही मेळपाक जायत न्ही. हय. सीएम फायनली राज्याचे मुख्य न्ही म्हणून तांकां मेळूंकच जाय. So, पण पूण हितून म्हाकाय solution काल कितें आसतलें sir तांचे account पैकी एक holder दोग जाण च्या म्हाकाय काल मेळिल्ले. हं. हांवें तांकां सांगलें की तुमगेले पयलीं कितें आसता सबमीट करा म्हणून. हय. पूण आतां त्या हेजेरूच तुमी सीएमाक मेळोंक आयल्या काय ना, ना, ना. कशें पूण जातले उलोवप जातले कितें? म्हाका खबर ना कोण ते आयल्या गेल्या कितें तर. So, पण हां. account holder कितें जातलें? कित्याक See, लास्ट टायम आमी पळयलां आनी फाटल्या बँकेत तशेंच बँके जाल्लें. कडेन जर एसेट्स आसात आनी पयशे आसात जाल्यार जातलें कांय चिंता करपाक गरज ना. हं, हं. आनी आतां तेच आमकां कळपाक म्हाका हां. खबर ना म्हाकाय खबर ना आमच्या आरसीएसा खबर ना. हं. त्यामुळे आमी ते नोटीस काडिल्ले आसा कारण functioning तांणी सोपस्कार कोरना म्हणून. फंक्शनिंग पूण इतले वर्सां जर ते ऑडिट रिपोर्ट बीन अशें हे करिनाशिल्ले जाल्यार म्हणून तर पळय लक्षांत घे 2023 ताका नोटीस काडल्या 2024 काडल्या आतां 2025 काडल्या तेन्ना परत हे करना म्हणून मागीर ते पण फायनल 23 साल ते चलयताले तशें नोटीस काडून. पण आता त्यांचे तांकां पयलीं परमिशन दिल्लें हं. परमिशन दिलें बेज ऑन दॅट चलयताले. हय. म्हणजे खंयच्या हाका बाबा एक 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 किंवा दोन चान्सेस दिवचे अशें आसता न्ही. संदी दोन दिवपाक अशें म्हणटा ताका आमी नॅचरल जस्टीस म्हणटा हं. ती दिल्ली तांकां. So, पण नोटीस काडूनच चलयताले काय म्हणटा ते? अरे नोटीस चलयता तेच सांगता तुका हांव. हं, हं. सो पूण कितें आता फुडें functioning कितें हे बंद जातलें? से लक्षांत घेयात सीएमा कडेन उलोवनी तांकां. हय. हांवूय परत तांकां शुक्रारा मेळुया अशें म्हटलां. हं, हं. ते पळयता कशें कितें जाता. पूण banking depositor बीन functioning कितें- बंद तेंचे आता? सद्याक फंक्शनिंग तांचें बंद करप न करप तें तांचेर आसा. आमी आमगेर कायदेशीर बाजू घेतिल्ली आसा. पूण डेपॉझिटर बीन तुमकां कोण मेळ्ळ्यात बीन म्हाका अशें कोण कारण मेळूना. कालच्यान खुबशे लोक भिल्यात आपले पयशे. म्हाका कोण मेळुना अजून. हं, हं. कळ्ळें ओके. ना. लास्ट तुमी म्हणटा सद्याक तेणी चलोवचें नांव ते तेंचें आसा. तुमी ते नोटीस आमी धाडला. स्टॉप So, केल्लें what do you आसा. have to tell the customers, account holders then? म्हजे हिसपान बँके कडेन कशें कितें स्टेटस आसा फायनान्शियल म्हाका खबर ना. So, तर लोकांनी ता- कितें ता- करचें? ते तांकां 2 दिसांनी तांणी दिवपाक जाय. खरें म्हटल्यार तांणी इमिजिएटली आयच्यार दिवपाक जाय आशिल्लें. ते दिवंक जाय. ते दिले नंतर म्हज्यान भाश्य करपाक जातलें. मुखार सांगपाक मेळटलें कशें कितें म्हणटा तें. पण what will be your advice? Just That's what after I that. say ना. पूण ग्रांटेड घेता अशी जाली ना सरकारान जर credit society- लेट मी गेट द पेपर म्हाका पेपर्स म्हजे येवनी आरसीएसा कडेन पेपर्स येवनी हं, त्यानंतर हांव उलोवंक शकतलो न्ही. हं. बरं. आमकां कांय स्टेटमेंट ना माहिती ना इन्फॉर्मेशन ना म्हणून हें एक्शन जालें न्ही. ओके.